नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। मयड्या मानशेची दारां मोडिल्ल्यान खारें उदक शिरले शेतांत। सुमार 150 शेतकारांचे जाले लुकसाण। म्हापशा पेड्यात 4 चाकी आनी ट्रका मदीं जालो अपघात। सर्व्हिस रोड अशीर आशिल्ल्यान जातात अपघात, सांगतात थळावे। नीती आयोगाचे वळेरेन गोंय पयलें। गोंय काँग्रेसीन घेतलो विधानसभा हारीचो नियाळ। संघटनेची जापसालदारकी दिली तरणाट्यांच्या खांद्यार। उद्देगीक वसणुकांतल्या मुळाव्या सुविधांचेर सरकाराची आडनदर। गोंय राज्य उद्देगीक संघटनेन उक्तायल्या खंत। पेडण्याराच्या काळखान चालू आसा रेव चोरप्यांचो खेळ। तळाव्यांचे कागाळी उपरांतूय प्रशासनाची आडनदर। आता पळोवया खबरो विस्तारान। मयड्यांतल्या आताफोंड हांगच्या मानशेची दारां अनवळखी मनशान मोडून उडयल्यात। ही दारां मोडून उडयिल्ल्यान खारें उदक भाजयेच्या मळ्यान शिरला। तशेंच ते सुमार 150 शेतकारांच्या शेतांत शिरून सुमार 2 ताळे चौखण मीटर जमनीचे लुकसाण जाला। देखून ही दारां बेगोबेग बांदून दिवची अशी विनवणी शेतकारांनी केल्या। मयड्या कालिझोर आशिल्ली ही मानस कालिझोर आताफोंड खाजण टेनंट असोसिएशन ह्या कुळ संघटनेची। संघटनेन ह्या मानशेची फाटल्या डिसेंबरात पावणी करून ही पावणी सिडनी डिसुजाक मेळिल्ली। पयलींच्या पावणेदारान पावणेच्या 3 म्हयन्या उपरांत लेगीत ताबो नव्या पावणेदाराकडे दिवंक नाशिल्लो। डिसेंबराक पावणी जाल्ली सो कोणी पयली मानस घेतलेली सो तांच्यांनी 2 म्हयने मागलेले की आमी ही खोप न्ही सगळी खाली करता म्हणून। सो तांच्यांनी पयली मानस मोडलेली सो आमी पयशे बीन घालून दारा घालून आमी रिपेर केली। सो काल आले इलेक्शन आहले सो खोपीचे खोप मोडपाक आहले सो तांच्यांनी केले सगळी ती नाटकां केल्या, सगळी दारा बारा सगळी व्हांवन गेल्या कळ्ळें न्हू। सो ते कोणातले भुरगे सो ते कितें म्हणटा दारा उदक चड येयलें व्हांवन गेले म्हणटा। सो व्हांवन गेले जाल्यार वयले फातर खंय गेले, वयले फातर गेले न्हू। सो आतां सगळे उदक आतां भरतले, ती व्हडली जर उदक आतां फूल येता। सो सगळे येवन सगळी शेतां बी सगळी पिड्या जातली। शेतकार कितें म्हणटले आमी केल्या म्हणटले। ह्या मानशेची दारां मोडून उडयल्ल्यान सगळे खारे उदक शेतांनी भरून शेतांत जाल्ली लागवड पिड्ड्यार जातलीच, पूण शेत जमनीचेय लुकसाण जावन शेतांत कांयच पिकचे ना। इतलेच न्हय तर हे खारे उदक लागींच्या बांयत घुसून बायो लेगीत पिड्ड्यार जातल्यो। कोणे तरी गुन्यांवकारी प्रवृत्तीन ही मानस मोडून उडयल्या अशी तिडक बॉस्को डिसा हांणी उक्तायल्या। आता हे उदक भरतले सगळे शेतांनी वयतले लोकांचे बांयो आहात थिंगर, ते बांयांनी वयतले। कोणे उडयले ताका मात तरी रीत ना, चिंतप ना, कांय ना, कित्याक लागून हे करतात? हवामान बदलाक लागून पयलीच गोंयची खाजण शेती इबाडल्या आणि तातूंत भर म्हण अश्यो घडणुको घडूंक लागल्यो जाल्यार शिल्लक उरिल्ली खाजण शेती लेगीत इबाडपाक वेळ लागचो ना। स्नेहा हसोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। सोमारा राती म्हापशेच्या पेडे जंक्शनाचेर ट्रक आनी 4 चाकीचो अपघात जालो। सुदैवान कोणाकूच दुखापत जावंक ना, पूण हे जंक्शन सामके धोक्याचे जाला अशें थळाव्यांनी सांगले। तशेंच ह्या जंक्शनाचेर दिसाक 1 ते 2 अपघात जाता अशें थळाव्यांनी सांगले। हांगचे सर्व्हिस रोड अशीर आशिल्ल्यान हे अपघात घडटा अशें तांचें म्हणणें। देखून अधिकाऱ्यांनी हाची नोंद घेवची अशी विनवणी थळाव्यांनी केल्या। Now, to tell you the fact, the junction has been become very dangerous. There are many roads
and the service road is very narrow. We see about at least 1 to 2 accidents in a day. People coming from different directions don't know where the vehicles are coming or going, and it's become a big problem. I request the concerned authorities to get the land acquisition done at the earliest and make the service road one way so that there's a smooth flow of traffic. Thank you. नीती आयोगान जारी केल्ल्या राज्य उर्जा आनी हवामान निर्देशकांत ल्हान राज्याच्या वळेरीन गोंयांत पयली सुवात मेळ्ळ्या. कामगिरी प्रवेश, नितळ उर्जा, उपक्रम उर्जा, कार्यक्षमता, शाश्वत आनी नवे उपक्रम तशेंच पर्यावरण ह्या सारकिल्या पॅरामिटर्साचेर आदारीत राज्यांचे कामगिरींचे मुल्यांकनान ल्हान राज्यांचे तुळेन गोंयची कामगिरी खूब बरी आसा. गोंया वांगडा हेर राज्याच्यो वेंचणुक्यो हरल्या उपरांत काँग्रेसीन आतां उसरा शाणपण आयिल्ल्याचें दिसता. हाचें कारण म्हळ्यार काँग्रेसीचे ज्येश्ठ फुडारी पी चिदंबरम हांणी गोंयांत केल्ले विधान देशभरांतल्या काँग्रेस संघटनाची जापसालदारकी आतां तरणाट्यांच्या हातांत काँग्रेस दितली अशें चिदंबर हांणी म्हटलां. गोंय काँग्रेसीच्या नव्या प्रदेशाध्यक्ष पदाची सुत्रां अमित पाटकर हांचे कडेन सोंपयल्या उपरांत चिदंबरम हांणी काँग्रेस संघटनेचो नियाळ घेतलो. विधानसभा वेंचणुकेत सकारात्मक परिस्थिती आसूनय काँग्रेस ही वेंचणूक हरली. ताका लागून गोंय काँग्रेस संघटनेन पुराय बदल जावन नव्या मुखामळांक आतां संद दिल्या. नवे प्रदेशाध्यक्ष म्हण अमित पाटकर हांचे कडेन गोंय काँग्रेस संघटना वाडोवपाची जापसालदारकी दिल्या. हे वेळार उलयतना फुडारात काँग्रेस पक्ष हो तरणाट्यांचोच पक्ष आसतलो अशें पी चिदंबरान सांगलें. We are handing over responsibility to a new generation of Congress leaders in Goa. A younger generation is taking over today. And that, I believe, is a right thing to do. Nearly 60% of India is under the age of 40 years. And over 3/4 of those under the age of 40 years are under the age of 25 years. India will remain a young country for the next decade or so, and maybe beyond. And we have to prepare ourselves to entrust responsibilities to the young generation. वेंचणुकीच्या निकाला उपरांत काँग्रेसीन पराभवाचो खंय नियाळ घेतला. काँग्रेस पक्ष हल्लो तरी लेगीत गोंया भितरलो काँग्रेसीचो वोट शेअर उणो जावंक ना अशें काँग्रेसीचे फुडारी म्हणटात. काँग्रेसीच्या मतांचे विभाजन जाल्ल्या खातीर काँग्रेसीचे उमेदवार खूप उण्या मतांनी हरले अशें ह्या फुडाऱ्यांचे मत. ते खातीर आमी परत एकदा लोकां मदीं वचून लोकांचे प्रस्न सुटावे करपाच्या हेतान नव्या संघटनेक मजत करतले असो गोंय काँग्रेसीचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर म्हणटा. आम्ही परत लोकांचो आवाज जावन लोकां भितर परत या, परत आम्ही बूथ बांदपाची येणावळ आम्ही सुरू करूया. परत आम्ही लोकांचे प्रश्न घेवन रस्त्यार झगडटा आसतनाच, असेंब्लीन झगडटा आसतनाच आम्ही संघटना बांदपाचें काम बूथ लेवलाचेर जर परत काम जोमान केलें जाल्यार म्हाका खात्री आसा ह्या न्यू टिमी बरोबर सगळे जण आम्ही एक जावन काम केलें जाल्यार ही टीम बरे परफॉर्म करतली. खूब फावटी क्रिटिसिजम जाता, पक्षां भितर चड क्रिटिसिजम जाता, पूण त्यो क्रिटिसिजम कन्स्ट्रक्टीव आसच्यो आनी त्यो येवन सांगच्यो. त्यो पब्लिकली खंय बसोन जर क्रिटिसिजम ते थंय त्या हितून पावना. गोंय काँग्रेस संघटनेची जापसालदारकी आता तरणाट्या फुडाऱ्यांच्या खांद्यार दिली तरी ह्या नव्या संघटनेक मुखार खरें आव्हान आसा तें म्हणल्यार गोंयच्या तरणाट्यांक काँग्रेसी कडेन ओडपाचें. पूण गोंयान पयलेच फावट वेंचणुकेच्या मैदानात देविल्ल्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान तरणाट्यांचो आवाज जावन कितल्याशाच पेजाद मंत्र्यांक घाम काडला. सगळी परिस्थिती लक्षांत घेत जाल्यार गोंय काँग्रेसीची ही नवी संघटना
कशी वाटचाल करतली ताचो फुडार येवपी काळूच थारयतलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. उद्देग बरे तरेन चलतले जाल्यार रस्ते आनी हेर मुळाव्यो साधन सुविधा सारक्यो आसपाक जाय. दुर्दैवाची गजाल म्हटल्यार गोंयच्या उद्देगीक वसणुकांतल्या रस्त्यांक सामकीच पाड पडल्या. जायते फावट फाट पुरवण करून लेगीत अजूनय हे रस्ते दुरुस्त केल्ले नात. गोंय राज्य उद्योगीक संघटनेन उद्योगीक वसणुकांतल्या रस्त्याचो मुद्दो उपराशिल्लो. ते उपरांत गोंय सरकारान मुळाव्या सुविधा खातीर गोंय उद्योगीक उदरगत महामंडळाक 10 कोटी रुपया खर्च करपाक सांगिल्ले. पूण तातूंतले 5 कोटी रुपया खर्च केल्ल्याचे संघटनेचो अध्यक्ष दामोदर कोचकर सांगता. दुसरे वटेन उद्योगीक वसणुकाचे प्रश्न सुटावे करपा खातीर आपूण वावरतलो अशें उद्योग मंत्री मॉविन गुदिनो सांगता. It took them 3 months to release the tender, and unfortunately, before the opening of the tender, the code of conduct came in February. So they said that soon after the code of conduct, the work order will be released. Now, code of conduct is removed. Almost 1 month has passed. I have been following up daily with everybody. But this procedure is such that they had made one provision in which when the tenders were quoted, if any tenders were quoted below 20%, these were clubbed together and chairmen were given power to decide whom to be given for whatever reasons. Another meeting in my office. I will be attending a review meeting with all my industries people. I already had one meeting, and essence is to see that industries are back in Goa, and my endeavor is to have industries making a beeline or industrialists making a beeline, because everybody loves to come to Goa. There were certain shortcomings. There was certain lacuna. There were things which perhaps were not favorable to them. I have been discussing continuously with the Honorable Chief Minister, and I hope I will be able to do what I want to do. रस्त्याची दुरुस्ती करपा खातीर सरकार निविदा काडपाचे आशिल्ले. उपरांत विधानसभा वेंचणुकेचे कारण फुडें करून वेळ मारून व्हेल्लो. विधानसभेची वेंचणूक जावन आतां म्हयनो जालो, तरी लेगीत रस्त्याचे दुरुस्ती विशीं आजून निविदा काडिल्ली दिश्टी पडना. देखून उद्योगीक वसणुकांतले रस्ते करतले तरी केन्ना असो प्रश्न निर्माण जाला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आयतारा अचकीत पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसान दक्षिण गोंयच्या शिरोडा आनी फातोड्डाक जोडून काडला. मध्यान राती पडिल्ल्या पावसाक लागून फातोड्ड्या स्टेडियमाचे पत्रे हुबून गेले, जाल्यार शिरोड्या लोकांची घरां मोडून पडल्याचो घडणुकी घडल्यात. पडिल्ल्या वादळी पावसान साबार जाग्यांचेर लोकांचें लुकसाण जालां. फातोर्डा स्टेडियमांतले पत्रे लेगीत ह्या वादळी पावसाच्या वाऱ्याक लागून हुबून गेले. हो स्टेडियम 35 वर्सां आदींचो. पत्रे पोरणे आशिल्ल्यान ते हुबून गेल्ले आसुये अशें कार्यकारी अभियंतो दीपक लोटलेकर हांणी सांगले. राती काल 9:45 सुमार सायक्लोनीक विंडान हें जालें, गेला. ट्रस इज ऑलमोस्ट अबाउट 35 years ओल्ड. ते विक्री जाल्ले आमी असो रिपोर्टूय घातलो गव्हर्मेंटाक. ते स्ट्रेंथनींग आनी तेजेर अपग्रेडेशन जाय म्हणून आतां ती फायल परती प्रोसेस केले आमी ड्यू टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्टा लागून ती परती आयिल्ली. परती फुडें प्रोसेस केल्या एक 8 दीस पयलीं, म्हणजे कोड ऑफ कंडक्ट जावन रोखडेच. सो आतां हें पयलीं आसा तें पयलीं काडून घेवपाचें, ती पयलीं आमची प्रायोरिटी आसतली. फुडलें मागीर मिनिस्टरा कडेन आनी आमच्या ऑफिसांत करून प्लॅनिंग करपाचें. आयतारा राती पडिल्ल्या वादळी पावसाक लागून शिरोडा गांवांतल्या सुमार 7 ते 8 घरांक लुकसाण जालां. गोंयांत कितलेशेच वाठारांनी बरोच पावस पडलो. तरवळे शिरोडा वाठारांत राती कडेन ह्या अचकीत पावसान सामको धुमाकूळ घातला. लोकांच्या घरांचेर झाडां पडून व्हड लुकसाण जालां. खूब ताकेच्या वाऱ्याक लागून घराचे नळे हुबून गेल्ल्याची घडणूक घडल्या. एके बायलेच्या हातार काम पडिल्ल्यान तिका हाताक माल लागलो. पावसान सोमारा दनपारा मेरेन लोकांक पावसान जाल्ल्या लुकसाणीचो अदमास कळनाशिल्लो. 2 दिसां पयलीं गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत पावस पडला. हे खातीर आंबे आनी काजूची पिकावळ घेवपी शेतकारांक व्हड लुकसाण सोंसचें पडलां. तोंडाकडेन आयिल्ले पिकाचें लुकसाण जाल्ल्यान शेतकारांनी हुस्को व्यक्त केला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
एका पोरण्या कथीक खंडणी प्रकरणात आक्षी पुलीस स्टेशना खाला काँग्रेस फुडारी धर्मेश सगलानीक सांखळी गुन्या फाट्यान ताब्यात घेतलो. गुन्या फाट्या वरवीं आतां फुडलो तपास चलतलो. मायनिंग बंदी आनी ताका लागून उप्राशिल्ल्या बेरोजगारीक लागून पाळीच्या रमेश नायकान आत्महत्या केल्या. मुख्यमंत्र्यान हाची जापसालदारकी घेत आपले पदा वयल्यान राजिनामो दिवचो अशी मागणी आम आदमी पक्षान केल्या. गोंयान भाजप सरकाराच्या काळान बेरोजगारीक लागून कितलेशेच लोकांनी स्वताक सोपयला असो आरोप आम आदमी पक्षान केला. पयलीं आमचो कुडण्या वाठारांतलो भाव रमेश नायक हाणें आत्महत्या केली आनी जाहीरपणान बरयलें की आपूण मायनिंग बंदीक लागून आत्महत्या करता म्हणून. पूण अनएम्प्लॉयमेंटाक लागून म्हणजे आपणाक जॉब ना आनी ताका लागून आपूण आत्महत्या करता ही गोंयची पयली इन्सिडंट आनी तो सुद्दां चीफ मिनिस्टराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत. खरें म्हणल्यार चीफ मिनिस्टरान इमिजिएटली राजिनामा दिवपाक जाय आशिल्लो. एज ए पार्टी आमी तेंचे पयलीं राजिनामा ताणें दिवपाक जाय आनी चवकशी जावपाक जाय ताची. गोंयांत 90 वयर आत्महत्या जाल्यात. तातूंतल्यो 30 परस चड आत्महत्या बेरोजगारीक लागून जाल्या. हाका भाजप सरकार जबाबदार असो आरोप आम आदमी पक्ष करता. लोकसभेत फिगर दिल्ली की गोंयांत गेल्या 4 वर्सांक म्हणजे 2020 पासून ते आतापर्यंत 2021 पासून 17 ते 21 पर्यंत सादारणपणे 96 सुसायड जाल्या आनी तातूंतल्यो जवळ जवळ ज्यो सुसायड आसात त्यो 30च्या वयर सुसायड ज्यो आसात त्यो अनएम्प्लॉयमेंटाक लागून आसात. हे लोकसभेन दिल्ले फिगर 2021 पर्यंतचे. देशभर आम्ही पळयला ना केंद्र सरकारान ना आनी खंयच्या राज्य सरकारान रोजगाराचे नांवच काडूंक ना. फक्त खंय इलेक्शन आसा जशें गोंयान आशिल्ले पळय इलेक्शन आसा ताच्या पयलीं फक्त आमी इतले हजार जॉब दितले इतले हजार जॉब दितले. इलेक्शनाच्या 1 म्हयन्या पयलीं हो सगळो धांवपळ सुरू जातालो. मायनिंग महामंडळ बेगीनूच जातले अशें मुख्यमंत्री सांगता. मात बंदीक लागून आत्महत्या केल्ल्याची ही पयलीच घडणूक. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा आश्वेकार. पातकी परवडलो पूण घातकी न्हय अशा उतरांनी मडगांवच्या भाजप फुडाऱ्यांनी दिगंबर कामतीच्या भाजपान प्रवेशान न्हयकारला. मनोहर पर्रीकाराचो घात करपी फुडाऱ्याक भाजप घेवचो ना अशें मडगांव भाजपा मंडळाचे फुडारी सांगतात. मडगांव मंडळान पक्षान आपली भुमिका कळीत केल्या आनी पक्ष कार्यकर्त्यांक आयकतलो असो विश्वास मडगांव भाजप आसा. अशें म्हणटात एक कोंकणीत म्हण आसा की एका पराक पातकी परवडलो पूण घातकी न्हय अशी एक म्हण आसा. आनी कशें आसा आमचे भारतीय जनता पार्टीच्या गोंयचे आज पर्यंतचे ते सर्वोच्च लिडर जावन गेले जांकां भारतीय जनता पार्टीन फक्त पॉलिटिकल लिडर न्ही तर आमचो घरचो मनीस सो आमचो भाई अशें म्हणून जे मनोहर पर्रीकाराक सदांच आमच्या काळजांत जें स्थान आसा तांचो जाणी पळय ज्या तरेन घात केल्लो आनी ताका लागूनच हाजे पयलीं सुद्दां त्या मनशान कितलेय प्रयत्न केल्ले आसूं भाईन ह्या मनशाक केन्नाच पक्षान स्थान दिलो ना. आज भाई जरी आमचे मदीं नासलो भाईचें स्थान आमच्या काळजांत तशेंच आसा आनी भाईच्या आत्म्याक त्रास जावपा सारक्यो खंयच्योच गोश्टी आमीच न्ही तर आमचो पक्ष सुद्दां केन्ना करचो ना हाजेर आमचो ठाम विश्वास आसा. हांवें तुका आमची भावना सांगली. आमची भावना पक्षाक खबर आसा पूर्णपणे पक्षा पर्यंत पावयली आसा आनी पक्ष जो आसा हो कार्यकर्त्यांक बरोबर घेवन फुडें वचपी पक्ष आसा. तृणमूल काँग्रेसीचो फुडारी यतीश नायकान आपल्या कार्यकर्त्यां वांगडा भाजपान प्रवेश केलो. प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांच्या उपस्थितीन यतीश भाजपमय जालो. थिरताय आनी उदरगत ह्या भाजपाच्या धोरणांक लागून आपणे भाजपान प्रवेश केल्ल्याचे ह्या वेळार यतीशान सांगले. भाजप दितलो ती जापसालदारकी हांव स्विकारतलो अशें यतीशांचें म्हणणें. आज भाजप पक्षात म्हाका प्रवेश दिला म्हणून पक्षाचेर गोंयचे अध्यक्ष तानावडे सर, आमचे संघटन मंत्री धोंड सर, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे आनी पूर्ण
BJP युनिटाचे आभार मानता. स्थिरता आणि विश्वास, आणि ही स्थिरता आणि विश्वास हाजेर लोकांनी BJP कौल दिलो. आणि जो मनीस गोंयचें बरें चिंतता, गोंयचें बरें जावचें म्हणून चिंतता, ताका ही फिलॉसॉफी मान्य जावपाकूच जाय. स्थिरता आणि विश्वास हीच फिलॉसॉफी गोंयचें बरें करूंक शकता, देशाचें बरें करूंक शकता. ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत कोंकणी साहित्यीक दामोदर मावजो हांकां 95व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उक्तावणा सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण आपोवणे दिला. कोंकणी साहित्यकाराक मराठी साहित्य संमेलनात पयलेच फावट आपोवणे दिला. लातूर जिल्ल्यांतल्या उदरगीर हांगा 22 ते 24 एप्रिल मजगती 3 दीस हे संमेलन आयोजित केला. आयतारा ह्या सुवाळ्याची माहिती स्वागत अध्यक्ष संजय बनसोड हांणी पत्रकार परिशदेत दिली. वास्कोच्या भाजपा युवा मोर्चान रक्तदान शिबिराचे आयोजन केले. ह्या शिबिराक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. स्थापना दिसाच्या सेवा सप्तकाक आयोजित रक्तदान शिबिराचे उक्तावण भाजपाचे वास्कोचे आमदार कृष्ण साळकाराच्या हस्तुकी जाले. युवा मोर्चा पंगडान महात्मा फुले हांची जयंती मनयली. भारतीय जनता पार्टीने आज रक्तदान शिबिर ऑर्गनायज केला आणि हे आमचो सेवा सप्ताह म्हणजे स्थापना दिवस सुरू झालो तेन्नापासून आमकां पक्षान सेवा सप्ताह म्हणून दिले. तातूंत आमी खंय खंय जनतेच्या लागीं वचून तांचे गरजो कितें आसा तांकां कितें त्रास आसा तें चवकशी करतात. शेतान आमी शेतान गेले, आमच्या वास्को शेतकारांक मेळ्ळे, तांचे प्रॉब्लेम्स कितें आसता जाणून घेतले, तांकां कितें कितें मदत जाय ती आमी करपाचो प्रयत्न केलो. आज युवा मोर्चान ब्लड डोनेशन कॅम्प केला. रक्ताची गरज आहे, रक्तदान सर्वश्रेष्ठ दान म्हणतात तशें. आणि आयचो दीस आसा तो पुण्य महात्मा ज्योतिबा फुले यांची जयंती. महात्मा ज्योतिबा फुले हे कोण व्यक्तिमत्व आयज अनेकांक खबर ना. महात्मा ज्योतिबा फुले 1800 सालान जेन्ना ते जन्माक आयले त्यांनी चळवळ केली, सोशल रिफॉर्मिस्ट. जशें दीपकान म्हटलें तशें 1846 तेंच्यांनी पयलें स्कूल सुरवात केलें महिलांच्या खातीर. महिलांक विरोध असलो, महिलांक शिकपाक मेळनासलें. महात्मा ज्योतिबा फुले आनी सावित्रीबाई फुलेन जो रिव्होल्युशन आमच्या देशान घडोवन हाडलें ते त्या काळान 1800 सालान केल्लें आसा. आता बातमी आसा ती पृथ्वी वयल्यान पळोवपाक मेळपी ब्रह्मांडांतल्या घडणुकेची. एप्रिल म्हयन्यान गुरू शुक्र ग्रहाच्या युतीचे आगळे वेगळे चित्र पळोवपाक मेळटले. साबार वर्सां उपरांत 1 मेक फांतोडेच्या 4 वरांचेर ही युती दिश्टी पडटली. गोंय ऑब्झर्वेटरी हो खीण पळोवपाची संद मेळोवन दिल्या. इतकेच न्ही जाल्यार 7 एप्रिल ते 7 मे हो काळ जागतीक एस्ट्रोनॉमी म्हयनो म्हूण पाळपाचें थारायलां. 1 तारखेक तुमकां ब्रह्मांडांतलो साबार वर्सां उपरांत घडपी अद्भुत असो खीण पळोवपाक मेळटलो. 1 मेक शुक्र आनी गुरूची ही आगळी वेगळी युती जातली. सूर्योदया पयलीं हो खीण मळबात पूर्व दिशेत दिसतलो अशें गोंय पब्लीक ऑब्झर्वेटरीन कळीत केला. तशेंच हो खीण पळोवपा खातीर गोंय ऑब्झर्वेटरीन ही खासा संदूय तुमकां मेळोवन दिल्या. म्हणजे हे उलोवपाचो मुद्दो मेन इम्पॉर्टंट म्हणल्यार ह्या म्हयन्याच्या निमाणे दिसा 30 मे आणि 30 एप्रिल आणि 1 मे हाज्या मदीं. सो 1 मेच्या सकाळीं फांतोडे 1 मे डे त्या दिसा फांतोडेच्या 4 तुमकां मळबात एक खूब सुंदर अशी घटना पळोवपाक मेळटली. एक सामको सुंदर सिलेस्टियल फेनोमेना जावपाचो आसा. ताका ज्युपिटर विनस एपल्स अशें म्हणटात किंवा कंजंक्शनूय बी ताका म्हणटात. आता ज्युपिटर विनस कंजंक्शन म्हणजे गुरू आणि शुक्र ग्रहाची युती ते एकठांय येवपाचे आसात. अशें खूब वर्सांनी घडटा आनी फुडें बी आतां खूब वर्सां अशें घडपाचें ना. सो ही एक रेअर ऑपॉर्च्युनिटी तुमी सोडची न्हय अशी तुमकां विनंती आसा. 7 एप्रिल ते 7 मे ह्या काळान वेगवेगळ्या ग्रहांची जावपी हालचाल ऑब्झर्वेटरीच्या खासा टेलिस्कोपांतल्यान लागींच्यान पळोवपाक मेळटली. पणजे ऑब्झर्वेटरी आनीक 10 सुवातीचेर टेलिस्कोप लावपाचे आसात. टेलिस्कोपांतल्यान गुरू आनी शुक्राचो वेगवेगळो आकार तशेंच ते एकजीव जातानाचे चित्र पळोवपाक मेळटले. ना तुमी आमी
जे वेधशाळा आसा पणजेन किंवा खंय ऑर्गनायज केल्ले आसा प्रोग्राम थंय तुमी जॉईन जावपाक शकतात किंवा तुमच्या घरांतल्यानूच तुमी तुमच्या बॅल्कनीन टेरसान विंडोतल्यान हें पळोवपाक शकतात. आतां पळोवपाचें म्हणजे खंय पूर्व दिशेक ईस्ट डायरेक्शनात तुम्ही जर पळयलें सूर्य उदय जावपाचो आसा ताजे 1 वरा पयलीं हें दिसतलें एक 4:30-5 अशें तुमी पळोवंक शकतात. 6:15 पर्यंत सूर्याचो उदय जाता. सो 1 वर पयलीं सूर्य ज्या ठिकाणीच्यान स्थानांतल्यान वयर येवपाचो आसा थंयच तुमी पळयल्यार तुमकां शुक्र आनी गुरू म्हणजे ज्युपिटर आनी विनस हे 2 सगळ्यात ब्रायटेस्ट प्लॅनेट्स आकाशांतले मेळटा कशें दिसतले. ऑलमोस्ट एक जीव कशें दिसतले, ऑलमोस्ट मर्ज जाल्ले भशेन दिसतले. ही सामकी सुंदर घटना जाका विनस ज्युपिटर कंजंक्शन म्हणटात. ही मुद्दम तुमी पळोवची आनी हाचो आस्वाद घेवचो. 1 मेच्या सकाळीं 4 वरांचेर फांतोडेचेर हे तुमकां दिसतलें. गोंयभर खंयी तुमी आसात पूर्वेक तुमी पळोवचें सकाळीं सगळ्यांक ही घटना दिश्टी पडटली. त्या भायर जे तुमकां ऑलरेडी सांगलें 9-10 कडेन टेलिस्कोप लायिल्ले आसतले. ते टेलिस्कोपाच्यान मातशें तुमकां व्हडलें दिसतलें. ज्युपिटराचे 4 चंद्र ज्युपिटरा बरोबर आनी शुक्र म्हणजे विनस हाचे फेजीस चंद्र जशी कला दाखयता तशेंच विनसूय बी फेजीस दाखयता. हे तुमकां टेलिस्कोपाच्यान एक्स्ट्रा पळोवंक मेळटलें. ना जाल्यार टेलिस्कोपा शिवाय सुद्दां तुमी ही घटना पळोवंक शकतात. हरशी राशी भविष्य आणि ज्योतिषा मेरेन ओळखपी हे ग्रह प्रत्यक्षान कशे दिसता काय हाची उमळशी जण एकट्याक आसताच. खगोलशास्त्राचो अभ्यासक मात विज्ञानाच्या नजरेन हाचेकडे पळयता. ते खातीर साधारण मनशान अंतराळात घडपी ह्या मोलादीक खिणाचो आस्वाद घेवचोच. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोमंतकाच्या खबरो अश्यो चालूच आसतल्यो, पण आता हांव संजीवी तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.